तूं गोंयचो लोक जाणा आसतलो की हांवें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराचेर विश्वजीत राणे हाचेर कंप्लेन केल्लें 15 तारखेर की ताणें म्हाका धमकी दिली म्हणून. आज जाले 3 दीस, आज 18 तारीख, 3 दीस जाले हांव आयिल्लो पुलीस स्टेशनाचेर चवकशी करपाक ते कंप्लेनाचेर पुलिसांनी कितें एक्शन घेतलां तें. आयलो म्हणल्यार हांव PIक मेळपाक गेलो, PI पुलीस स्टेशनाचेर ना. आतां जवळ जवळ 4 वरांचेर हांव आयिल्लो, 5:30 जाली, 1.5 वर जाले, PI ना पुलीस स्टेशनाचेर. ते सांगता तो खंयच्या कोर्टान गेला. तर गेला आसतलो, म्हाका खबर ना. एज्युमिंग दॅट ही इज गॉन टू सम कोर्ट. मागीर हांव PSIक मेळ्ळो आनी विचारलें, बाबा म्हज्या कंप्लेनाचेर पुलिसांनी कितें एक्शन घेतलां. ते म्हाका सांगपा लागले की ते कंप्लेन खंय SDPO मोर्मुगांव हांगा धाडलां परमिशन घेवपाक, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करपाक पुलिसांनी. आतां म्हाका खबर ना की वेर्ना पुलीस स्टेशन हाका म्हज्या ज्ञाना प्रमाणे ज्युरिडिक्शन आसता. PI जी एरिया वेर्ना पुलीस स्टेशना अंडर येता आनी जंय खंयची क्रायम जाता, म्हाका दिसता PIक फूल पावर आहा इन्वेस्टिगेशन करपाक. नाव विश्वजीत राणे being a member of the State Council of Ministers, maybe, I am not accepting it, but maybe there is a SOP, then a minister is involved in crimes, that the PI needs permission from SDPO. आसूं येता, ना जाल्यार ताका थंय धाडपाची गरज ना. आनी आयज काल BNS खाला पुलिसांक कंप्लेन येतकूच 14 दीस मॅक्झिमम मेळटा इन्क्वायरी करपाक. आनी मागीर ते कंप्लेन तांणी इधर NC वा FIR वा ताजेर निर्णय घेवपाक जाय. आज 3 दीस जाले ताणें कांयच इन्क्वायरी करूंक ना. ते खंय परमिशनाक गेला, परमिशन येतकूच ते प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी मागीर फुडें कितें पावलां तें मारतले. म्हाका एक समजना की PIन कंप्लेन आयला ताजेर स्टडी करून एक डिस्क्रीट इन्क्वायरी म्हणटा ती करून प्रायमा फेसी बाबा हे कंप्लेनांत कितें मॅटिरियल फॅक्ट आसा काय ना हो डिसायड करनासतना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीच करूंक परमिशन कित्याक मागपाक जाय हें म्हाका कळना. हो घुसपागोंदळ सगलो. आनी म्हाका दिसता विश्वजीत राणेक साल्वार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. देखून हांव होम मिनिस्टर जो आमचो मुख्यमंत्री जावन आसा ताजे कडेन मागता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एट लिस्ट इन दीस केस यू बी फेअर अँड स्क्वेअर. तो तुजो कॅबिनेट मिनिस्टर आसूं, तो ल्हान कोण तरी आसूं, जस्टीस शूड बी डिलिवर्ड इक्वली टू एवरीवन. They say Caesar's wife should appear to be above board. हो तुजो काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर आनी तूं चीफ मिनिस्टर. So Caesar's wife will appear above board if you conduct impartial, immediate inquiry. हे अशी परमिशनां घेवपाक, हे पिशांक फटोवपाची कामां करपाक ह्या पुलिसांक दिवं नाका. आनी म्हाका पुराय विश्वास आहा तूं मुख्यमंत्री हें करूंक दिवचो ना म्हूण. हें हांव तुजे नदरेक हाडटा आनी मागता तोबडतोब DGPक सांग, IGPक सांग, इन्क्वायरी कर म्हूण. हे म्हजें कंप्लेन कित्याक धाडला ते प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करपाक परमिशनाक. कंप्लेंट हा सपोज एक्शन जायना जाल्यार कितें करतलो तुमी? सी, आतां हांवें कंप्लेन केलें, आतां हांव फॉलोअप घेवपाक येयलां. म्हाका सांगलां तांणी परमिशनाक धाडला म्हणून. आतां हांवें CMाक उलो मारला की हे एकॉर्डिंग टू SOP जाल्यार पळय म्हूण. म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे ताका 14 दीस आहा. 10 दीस जाले म्हणटकूच हांव SP कडेन वतलो, ताका बरयतलो की ह्या कंप्लेनाचेर FIR रेजिस्टर जावपाक जाय म्हूण. 14 तारखेर नंतर तर जायना जाल्यार मागीर हांव दुसरें पावल घेतलो. हांव ओगी रावचो ना. ओगी रावपाचो प्रश्न ना.
सो कोर्टान वचपाची तयारी आहा तुमची? हांव सांगपाक शकना, हांव फुडले स्टेप कितें जाय ते अवश्य घेतलो.